बीजेपी सरकार कामगारांचे प्रश्न कानामनार घेना. कामगारांच्या हक्का खातीर विधानसभेचेर महामोर्चा व्हरपाचो गोंय कामगार महासंघान थारायला. कामगार महासंघान आयतारा राज्यव्यापी रोटी बचाव अभियाना खाला पणजे सर्वपक्षीय बसका घेतली. सरकाराचो कारभार कामगार विरोधी म्हणून फुडारी उलयले. बसकेक आप, काँग्रेस, अपक्ष आमदार आनी कामगार फुडारी आशिल्ले. To resolve the issue of employment. Now we have around 40 trade unions. या 40 ट्रेड युनियन्सच्या वतीन गोयच्या असेंब्लीचेर मोठ्या प्रमाणात एक मोठो महामोर्चा घेतलो आणि हो महामोर्चाची इनिशिएटिव्ह आसा गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशन घेतले. मोर्चा पडे हा हो लीड करपाक हांव येता. लीड करता आसतना तेही सांगता भितर पडले जाल्यार पयलीं हांव येतलो. Let us change politics to change करूया. सदां लीडर हाडल्यार वताले आनी लोक भितर येताले पण हांव पयलो वयता आनी मुगे मागणे भितर घेवन येलो सोडपाक कापासता ना हांव भितर रावता ताका सोडणी म्हाका जाय जाल्यार. एक गव्हर्मेंट तुमी पळय कितें करतात तें सारकें ना. कित्याक एक गव्हर्मेंटाक कान, इयर्स एंड द फीट आर नॉट ऑन द फ्लोर. 18 मार्चाक जावपा आशिल्ले जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो प्रचार नेटान चल्ला. झेडपी वेंचणूक पयलेच फावट पक्ष पावंड्यार जाता. बीजेपी, मोगो आनी जीव्हीपीची युतीच जिखतली म्हणून बीजेपी म्हणटा. काँग्रेस पक्ष पावंड्यार झेडपी वेंचणुकेक तयार ना. अपक्षांनी नेट धरला. मतदानाक 3 दीस आसतना दर एकलो आपुणूच जिखतलो म्हणून प्रचाराक देवला. बुधवारा जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो प्रचार नेटान चालू आसा. भाजप, मोगो आनी जीव्हीपी आघाडीक वेंचणुकेत यश मेळटले अशें भाजप खासदार नरेंद्र सावयकार म्हणटा. एक बरे तरेचो रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टीक आनी अलायन्स पार्टनराक मेळटा आनी तातूंतल्यान डेफिनेटली हे इलेक्शन जे आसा ते आमकां एक बरे तरेची मेसेज गोंयच्या लोकांक आनी तशेंच आमकां पार्टी म्हणून मुखावेली 2 वर्सां काम करपा खातीर गव्हर्मेंटाक उमेदीचो रिजल्ट खरें म्हणजे ह्या इलेक्शनाच्या निमतान आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलो. पक्षीय पावंड्यार जिल्लो पंचायत वेंचणूक घेवपाक विरोध करपी अपक्ष उमेदवारांक काँग्रेसीन तेंको दिला अशें काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान सांगलें. I think those candidates which are opposing party lines, all those candidates we will be requiring in our next elections. It is our wish that we take along all these people which will help us in perhaps जे लोकांचे एस्पिरेशन आहा आमचेर. सांकवाळचो उमेदवार फ्रांसीस न्यूनेसान जिल्लो पंचायतीचो वेंचणूक प्रचार नेटान चलयला. Especially control of garbage, we have gone a long way ahead of all the other 9 panchayats in the Marmua Taluka. Systematic collection of garbage, systematic collection of plastic from the roadside, especially in the interiors. त्या भायर पंचायती जायती स्कीम आसतात त्यो पावती करताय. मये मतदारसंघातलो अपक्ष उमेदवार रुपेश ठाणेकारान तरणाट्यांच्या उदरगतीचेर लक्ष दिवपाचें थारायलां. शिक्षण संस्थेन आमी खूब कमी पडटा आनी शिक्षण संस्थे वयतले जाल्यार आमचे कडेन 2-3 स्कुलां आसा जी स्कुलां खरीच आयज त्या स्कुलांचे रिपेर जावपाक जाय आनी त्या स्कुलां तर रिपेर जातले जाल्यार आमकां खंय तरी एक सपोर्ट जाय आसलो आनी त्या सपोर्टाक लागून ह्या इलेक्शनान आमी रावल्ले आसा. कारण जर तर आमचे स्कूल्स तर डेव्हलप जाले जाल्यार भुरगे चड बरे शिकतले आनी मया गांवचो जो विकास जो आसा तो ह्या भुरग्यां थ्रू जावं शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेवया एक विराम.